आदलो खासदार सार्दिनाक मेळिल्ल्या खासदार निधीतले 2.5 कोटी तशे वापरिनासतना आसात म्हण दक्षिणेतलो नवो खासदार नरेंद्र सावयकार सांगता। खासदार निधीतल्यान कामां करपा खातीर ताणें दक्षिणेतले अधिकारी आनी खात्यांची खासा बसका घेवन नियाळ घेतलो। अर्दवट उरिल्ली कामां उरिल्ल्या पयशांतल्यान तडीक लावपाचें थारलां। नुने खोला दर्याच्या ल्हाराक लागून कोळसिल्ल्या राखळे वण्टीचें काम पयली तडीक लावपाचें ताणें थारायलां। दक्षिण गोयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान सोमारा सरकारी कर्मचारी आनी खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर खासा बसका घेतली। आदले खासदारान खासदार निधीतल्यान सुरू केल्ल्या कामांचो आनी निधीचे विल्याचो ताणें नियाळ घेतलो। सार्दिनाक दिल्ले खासदार निधीतले अजूनय 2.5 कोटी खंय वापरिनासतना आसात। As it is, the funds earmarked are 5 crores per year. Immediately after the election of Rajya Sabha MP or to the Lok Sabha also, the funds that are being released are 2.5 crores. So I'll have to check it whether what is the stage of it status. But now the earlier MP, from his quota, around 2.5 crores are pending here, unutilized. So that is what has been informed to us. So we have just taken a review of entire work and let us see what we can do. नुने खोला दर्यादेगेर कोसळिल्ले राखणे वण्टीचें काम तो पयली कामाक घेतलो। पण आता इमिजिएटली फुडल्या 8 दिसां भितर तुम्ही कितें करपाक शकता नाल्यार ती वयली डिझास्टर तें जातलें आनी थंयची वयली घरां जी आसात ती घरां डॅमेज जातली। कदाचित लोकांक थंयच्यान इवॅक्युएट करचें पडटलें, भायर काडचें पडटलें। ताका लागून थंय भुरगीं शिकतात, ताका फॅमिलीज आसात थंय। सो आमी आतां सजेस्ट केल्लें आसात, फाल्यां पर्यंत ताणें ऑफिसरांनी सांगलां की तें डिस्कस करून कितें एक्झॅक्टली इमिजिएट स्टेप्स घेवपाक शकता तें आमी सांगता म्हणून आणि त्यांनी दिवपाचें आतां आमकां सांगलां आणि होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग की अनदर 8 दिसां भितर ही गजाल जी आसा ती सेटल जातली। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कळंगूटचो रस्तो कोणे करचो हाजेर कळंगूट पंचायत आनी PWD मदीं पेटलां, मात केस्तांवां फाटले सूत्रधार भलतेच। दोगांनी रस्त्याचेर दावो करून आपुणूच रस्तो करतलो म्हण नेट धरला। हो प्रश्न सोडोवंक उपजिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा घेतिल्ले जोड बसकेंत निमणें कांयच थारलें ना। प्रकरण उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावले, ताचे कडेनय कोफुजांव सुटले ना। आता हो प्रश्न खंय जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावतलो। कळंगुटेची केस्तांवां आनी कोफुसांवां निमणे पंचायत आनी PWDचे दिसपट्टे कामां मेरेन पावल्यात। कळंगूट पंचायत आनी PWD मदीं कळंगुटेचो रस्तो कोणे करचो हाचे वेल्यान पेटला। PWD आनी कळंगूट पंचायत दोगूय म्हणटा रस्तो आपलो, दोगूय आपूण रस्तो करपाक सोदतात, कोणूच फाटीं सरपाक तयार ना। प्रस्न इगोचेर पडला। सुत्रां सांगतात ते कोतान हे कोफुसांव फाटले सूत्रधार भलतेच। आमकां रेप्रेजेंटेशन येयलेल्या लोकांचे ऑन 7th ऑफ दिस मंथ सिन्स तेजें उदक खूब बदता म्हणून लोकांक चलोंक जायना म्हणून आमी इमिजिएटली ताका सांगलें बाबा कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें एक लेटर केली की ते माती रस्तो कर म्हणून आनी आमी वर्क्स ऑर्डर दिली ताका। सो आमी वर्क्स ऑर्डर दिता आसतना आयज आमी काम करताले। सो मायकल येयलो थंयसर आनी म्हणून लागलो आपूण रस्तो करता। म्हणलें तूं रस्तो करता ते फुडें तूं रस्तो कर म्हणलें, पूण तूं रस्तो करता जाल्यार हो पंचायतीचो रस्तो म्हणलें, पंचायतीचें परमिशन घेतलें जाल्यार चलना ताका। सो तो म्हणून मागीर आबूज जालो तो, पंचायतीचें परमिशन ना। आनी म्हणलें वर्क्स ऑर्डर आहा तुज्या कडेन ना म्हणून लागलो, तूं कोण रे म्हणून लागलो आमकां। द पंचायत हॅज गिवन अ वर्क्स ऑर्डर वेर एज द MLA डजंट हॅव अ वर्क्स ऑर्डर। ही इज फोर्सिंग द PWD डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द रोड बाय एनी हाव। For what reason? पयलोच मान्सून येयलो, हिंगा 1 feet वॉटर उरले लॉक जावन। जेन्ना लोक म्हाजे कडेन येयले हांवें तांकां सांगलें आय वील सी दॅट दीस वर्क वील गेट क्लियर्ड। आमी PWD काडले हिंगा इंजिनियर, वी सॉ द एंटायर स्ट्रेच वेर एवर देर इज वॉटर लॉगिंग। फॉर दॅट वी स्टार्टेड द वर्क। कलांगूट एक्स सरपंच जोसेफ सिक्वेरा येयला आनी एंट्रन्साक एक ट्रीप लॉबर घातला, 1 ट्रीप ऑफ लॉबर, आनी पंचायतीची गाडी हाडून आडी घातल्या आनी इज नॉट अलाविंग आवर रोड रोलर टू कम इनसाइड। एंड ही इज टेलिंग व्हेन आय केम ओवर हियर एंड आस्क्ड हिम व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, ही इज सेइंग वी विल डू द वर्क एज एंड व्हेन वी वॉन्ट, एज एंड व्हेन द पंचायत वॉन्ट्स। सो लोकांनी हिंगासर चिखलान वचपाचें घरा। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ सोल्युशन, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द वर्क। सोमारा हे प्रकरण उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावले। सरपंच पास्कोला फेर्नांडीस, पंच जोसेफ सिकेर, PWDचो कार्यकारी इंजिनियर ब्रह्मानंद नायक, BDO दीपक वांयगणकार, कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक राजेश कुमाराची परिस्थितीचेर एकठांय बसका जाली। रस्त्याचो दावो PWD सोडपाक तयार ना आनी पंचायत म्हणटा रस्तो आपलोच म्हूण तेच करतले। सोमारा घेतिल्ली बसका कांयच थार नासतना फिसकटली।
आता उपजिल्लोधिकारी म्हणटा प्रकरण जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावोवचें पडटलें. Both are they claiming that the panchayat will do the work as well as the PWD says that they will do the work. So I will discuss with the my collectors and we will decide by tomorrow or day after within 2 days because there may be some law and order problem. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. आता घेऊया एक व्यावसायिक असो.